आज येदो व्हडलो कार्यक्रम घडपाक जायतो तुकोस घेवन हे RGP स्विडन कमिटीन ही सुविधा केली आमकां वताकू तांकां आमी थोडी उर्बा हाडुया आनी तांकां ही माच दाखोवया. तातूंतले क्रांतिकारी गोंयकार 2023 स्विडनची कमिटी मेंबर्स जावन आसात. प्रेसिडेंट सीओ मार्कीस सीओ देसरी जावन हांव मागता सीओ लागीं स्टेजीर येवंक. ते फुडलो वायस प्रेसिडेंट आल्फ्रेडो रिबेरो आणि वायस प्रेसिडेंट एंटनी कार्दोजो. प्लीज कम ऑन द स्टेज. जनरल सेक्रेटरी एल्टन डिसोजा आणि ट्रेजरर लुईस फेर्नांडीस आणि लेस्ली फेर्नांडीस. तशेंच सेक्रेटरी एल्मा डी सिल्वा, कोऑर्डिनेटर्स वेलिटो फर्नांडीस, मोजेस डी रोसारियो, सॅमी कार्वालो, एल्सी फाल्काओ, राउल फेर्नांडीस, राज, डॅरल गोमेज आणि जॉर्ज रॉड्रिगेज. प्लीज कम ऑन द स्टेज. गोंयांत निकतोच भोवडेक येयलेलो आसा. आमच्या मदीं निकतोच तयार आसा आमचो साउथ गोवाचो RGP वायस प्रेसिडेंट आणि तो जावन आसा तेवतोनियो डिकोस्टा. आनी ताका माचयेर हाडूंक हांव मागता आमच्या प्रेसिडेंट आतां सीओ सुरिदांव. प्लीज गो एंड एस्कॉर्ट हिम. थँक यू व्हेरी मच. तशें आख्याच गोंयांत इश्यू घेतल्यात गव्हर्मेंटा वयर तो आपलो खूब निशोध मागता. त्या भायर तो एक कादंबरी बरोवपी लेखक जावन आसा आनी कोंकणी तियात्रा मळार तो ताणें बरोवप करून आपलें नांव दवरलेलें आसा. तेवतोनियो डिकोस्टा, वेलकम. तेच भाशेन आमचो एक मजबूत खांबो UK दवरलेलो आसा आनी तो जावन आसा सायनो सुआरेस. ह्या सायनोन ह्या UKन हे RGP घडपाक हे RGPचे पावडे चलोवपाक जायतो तुकोस घेवन तो वावुरता. ओगेपणान आपलें काम करता आनी तो केन्नाच आपूण आसा वो ना तें दाखयना. पूण तो एकदम बरें काम करून RGPचे धागे एकठांय करता. आमचो मुखेल सोयरो तेवथोन जेन्ना गोंयांत आमच्या मदीं आसा ताकाय आमची 2 उतरां सांगून आमचे मनां खुशाल करूं दी. त्याच्या पयलीं आमी ताका आमची फुलां दिवन आमी फुलांची भेट ताका येवकार करुया. तेच भाशेन मागता सायनोच्या हातान फुलांचो तुरो दिवंक. ताळयो जावन प्लीज. तुमी सोजगोणाकात हेच म्हणून ते पावडे तुमी तांचे फामीर आयज तुमकां लागून हो कार्यक्रम जालो. तुमकांय ओदीक चड देव बरें करूं आनी ताळयो जावन तुमच्या पासत तुमी हांगा आमच्या पासत आसात. देव बरें करूं. हांव मागता तेवतो आमकां 2 उतरां सांगून आमची मनां उजवाडांक RGPच्या नांवान. सगळ्यांक देव बरी सांज उडयता. खरेंच खूब खुशाल जालो कारण तुमी एक वेगळे पद्दतीन आयज ह्या खिणाक ह्या सुवातेर तुमी आपलो मोग म्हाका दिलो आनी ह्या मोगान येवकार दिलो. खरें म्हटल्यार आमी जायते फावटी गोंयांत म्हणटाले की ह्या परदेसांत रावन ह्या UKच्या देशांत रावन जावं बाकीच्या साबार सुवातांनी रावन आमचे गोंयकार वो रिव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षाचो वावर कशें करतात काय म्हूण. पूण काही दीस फाटीं जेन्ना हांव UK पावलो
ते उपरांत थोडो भोव अनुभव म्हाका मेळ्ळो. पयले सुवातेर हांव तुमकां शाबासकी दिता, कारण जो मायभाशेचो मोग, जो गोंयचो मोग, जो गोंयचो एकवट आनीक गोंयचो हुस्को तुमी काळजांत बाळगून आमच्या जायते भावांनी हांगासर उबे आसात, आमच्या मदें आसात, जावं आयज हांगासर ना, तांणी वेगवेगळी कांतारां रचलीं. वेगवेगळ्या कांतारां उदेशी हो गोंयचो मोग उक्तायलो, लोकांच्या काळजांत रिगयलो. आमचें गोंय आमी माणकुलें गोंय आमी कशें राखचें हो संदेश ह्या कांतारांतल्यान लोकां मदें पेरलो. आनीक हो पेरल्या उपरांत तुमी जाणात जशें आमी शेत पेरतात तशें पेरल्या उपरांत सगळेंच जें भात आमी पेरतात तें सगळेंच किल्लोन येना, पूण जो मोग तुमी पेरलो तांतलें एक किल्लोलें. तुमी जाणात आयज विरेश बोरकर हाका आमच्या एकवटान आमी एसेंब्लीन धाडला. सारकें? हो एकवट सगळ्यांचो पावर ताणें एसेंब्लीक दाखयलो. आनीक तो बरो कोळेगान अखंड लेजिस्लेटर, एक आमदार म्हणून ताणें समेस्त गोंयकारांचे प्रश्न विधानसभेत मांडले. फाटल्या विधानसभेत पयले 5 लेजिस्लेटर एक खोडेगांत वावुरपी तांचे मदें विरेश येता. आमकां गरज आसा ह्या फुडें हो मोग तुमी असोच दवरचो, हो तुमचो तेंको असोच वाडोवचो. हांव जाणा ते भाशेन आमचे दर एकलो गोंयच्या मोगान आमचे गोंया आसलेले इश्ट मित्र, सोयरी दायरी, आमची शेजारी, आमची घरची, तांकां तुमी फोन करून सांगलें ही पावटी आमी RGP हाडूंक जाय. सारकें? कोणे एकल्यानूच खंय म्हणलां? होच आवाज आमकां गरजेचो, कारण ह्याच आवाजान आमी गोंय हालयलां आनी गोंय आमी हालयत आसा. म्हणटच हो आवाज आमी असोच दवरपाची गरज आसा. एक गजाल हांव जेन्ना थोडे दीस हांगासर आसा तेन्ना म्हज्या मुखार येवन जायते जाणांनी म्हाका प्रश्न केलो आनी म्हणटाले की लोकसभा इलेक्शन लागीं आसा, RGP कॉन्टेस्ट जावचें न्हू. तुमच्या मदें जायते जाण आसतले. आयज गोंयचेर जर नदर मारली जाल्यार सेकंड लार्जेस्ट पार्टी म्हणून गोंयांत आसा जाल्यार ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स. दुसऱ्या नंबराचेर BJP फाटाफाट RGP आसा. लोकांनी काँग्रेसीक निवडून दिले, पूण काँग्रेसीन कशी जंप मारली सगळ्यांक खबर आसा. आयज गोंयची सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कित्याक कॉन्टेस्ट करचें न्हू? तुमकां हांव थोडो उगडास करून दिता. आतां सद्याक सावथ गोवाचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन आसा. ताणें सावथ गोवा पासत केलां कितें? हांव तुमकां इतलेंच सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो खासदार गेलो पयले सुवातेर दर वर्साक दर खासदाराक 5 कोटी मेवतात. 5 वर्सांक 25 कोटी जाल्यो. ह्यो ताणें जो आमचो कलेक्टर आसा ताच्या बरोबर डिस्कस करून पंचायतीचें रेजोल्युशन घेवन तें पुटअप करून थंयच्यान हो पयसो खर्च करूंक जाता. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जरी तर खासदार आमी धाडलो जाल्यार 100% तो ह्यो वर्साच्यो 5 कोटी एटलिस्ट 5 ते 6-7 मतदारसंघांनी वापरतलो आनी एक प्रोजेक्ट तो हाडटलो जे आयज पासून सार्दिनान करूंक ना. करतलो काय ना? 5 वर्सां पासत 25 कोटी आसा. त्या भायर खासदाराच्यान स्पेशल प्रोजेक्ट पास करून घेवन जायती उदरगत करूं येता. आनीक आयज आमकां गरज आसा की आमच्या गोंयच्या हुस्क्यान, गोंयच्या मोगान
आमच्या मने आसा जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष, जाल्यार आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन कित्याक कॉन्टेस्ट जावचें न्हय? हें हांव तुमकां इतलेंच जायतें उलोवंक जाता, पूण हांव मुद्दम सांगता कारण आमचें मन आमी घट करुया, कारण आमचें गोंय तर आमी राखतले जाल्यार आमी एकवटान फुडें वचपाची गरज आसा. जायते जाण गोंया वचोन गेल्यात आनी ह्या दिसांनी परतूय आयल्यात, भुरग्यांक हॉलिडे आसा. ताणें गोंयांक पयलो आसतलें गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या ती. आयज मनुश्य व्हडा नेटान आपल्या जिवाक त्रास घेवन तो वावुरता, तो सगळ्यांक बरोबर व्हरता. देखून आयज थोडे भोव ताच्या आवाजान, ताचे भिरांतीन थोडे भोव गोंय उरलां. आमकां आसा तें गोंय आसा ते भशेन सांबाळपाची गरज आसा. खरेंच हांव चड उलयना, म्हाका दिसता चड उलयलो आसतलो कारण तुमचो जायतो मोलादीक वेळ हांवें घेतला. तुमी ही कार्यावळ पळोवंक हाजीर जाल्यात आनी आमचे सगळे आमचे भाव भयणी ही कांतारां गायतात. किरीतपणी स्विंडन रेव्होल्युशनरी गोवन्स स्विंडन पंगड किरीतपणी वावुरता की आमचें जे माणकुलें गोंय आसा ताचे पासून आमी कितें तरी करचें. आनी आयज हेंच तुमी एकवटान करतात. पयले सुवातेर हांव आख्याच स्विंडन पंगडाक काजाच्या कलायतान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन बाबसायनो तुमी जायतो वावुरता, तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं. तेच भाशेन तुमी सगळीं आपलो तेंको दितात आनी ह्यो कार्यावळी मुखार व्हरतात, जाणें करून गोंयचो हुस्को, गोंयचो मोग, गोंयकारपण आनी कोंकणी भास जिवी दवरतात. सगळ्यांक तुका देव बरें करूं. जय गोंय, जय आरजी. देव बरें करूं तेतून बाब. तशेंच मागता तुमकां एक बरो ताड्याचो गुणगुण जावनी ह्या कमिटीक जो प्रोग्राम फुडें हाडून जायते असले कार्यक्रम करून गोंयची आमची जागृताय आनी कोंकणी भास जिवी दवरून